जागो दिवंक ना, कारण त्यांच्यानी पयशे घेतल्या आणि पयशे घेतल्या उपरांत आता हायकोर्टाची ऑर्डर येता स्पीकर सर, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घरा मोडपाक येता आणि आता कमिटी जी आसा स्पीकर सर खातीर तेची रेजोल्युशन आमी पळयता स्पीकर सर, कारण प्रत्येक गोंयकाराक आसतले 15 वर्सां म्हणजे जवळपास चर्चा करण्याच्या पयलीं तो गोंयांत येयला आसतलो. चर्चा जर पळयत जाल्यार तेजें घर हे मोडाक येवचें न्ही स्पीकर सर. म्हणून आमची ह्या हावजाक रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर, घरा रेग्युलरायज करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की ती फुकट घरा रेग्युलरायज करची म्हणून. जाल्यार सर तांच्यांनी ताका पयशे आमी नोटिफायड रेट जो ठरयतले त्याच नोटिफायड रेटा प्रमाणे जे पयशे जे आसा स्पीकर सर ते त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले आणि त्या खातीर स्पीकर सर हाजें म्हणणें आसा की ह्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीन ही घरां रेग्युलरायज करपाक येवपा जाय तशें हक्क आसा. जाल्यार आयच्या गोंयच्या इतिहास फाल्यां घराची संस्था हे जबाबदार आसतले जे विरोध करतात ते जबाबदार आसतले. जाल्यार आसा मान्य स्पीकर सर चर्चा करा तांकां स्पीकर सर हे जबाबदार आसतले. म्हाका दिसता स्पीकर सर ताका लागून बिल पास करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. स्पीकर सर हांगासर हेका विरोध करून उपयोग ना. आमी पळयता की द गोवा प्रॉले ही सगळीं घरां रेग्युलरायज जाता आसतना जाग्यार वचून आसात. स्पीकर सर सरकाराचो धोरण क्लियर आसा. जो मूळ गोंयांत रावता गेली 30 वर्सां पेक्षा चड रावता, आता 3 वर्सां पेक्षा चड रावता जर आसत जाल्यार ताका जागा कोणी दिली स्पीकर सर? ताका सरकारान जागा दिवंक ना. ताका जागा कम्युनिटीनूच दिल्ली. ताका घर बांदता आसतना ताका लायट दिले, उदक दिले, तो आतां गोंयांत रावपाक लागला आनी तेंची घरां हेंकां मोडपाची आसी काय कितें ते सांगते स्पीकर सर. आमकां दिसता स्पीकर सर फाल्यां सकाळी ज्याच्या हायकोर्टांतल्यान घर मोडटा तेन्ना हांच्यानी वयचें पडटलें. स्पीकर सर आज घर मोडपाक जे तेंच्यांनी काडल्या तेंच्यांनी हांच्यानी फुडें वयचें पडटलें. आणि स्पीकर सर आम्ही फुकट कोणाचे रेग्युलरायज करिना. कोमिजातीचे पैसे कोमिजाती पडटा. चर्चे पैसे भरपाक जाय ते सरकाराचे रेग्युलर पैसे करून घेवपाचे आसा आणि ताच्या उपरांतूच आमी ही घरां जी आसा ही रेग्युलर करतले. म्हणून स्पीकर सर हांव म्हणटा की ही लँड जी आसा ताका कंप्लीटली पैसे भरून ही लँड रेग्युलरायज जातली म्हणून ते करता. स्पीकर सर तांच्यांनी जरी घरां पळयत जाल्यार हांगासरी सांगतलो हांव 80% आमचे गोंयकार आसात. कोमिजातीच्या जागेनी 80% गोंयकार आसात. 80% गोंयकारांनी घरां बांदलेली आसा. जाल्यार आता माझ्या नावेली गावात कोमिजाती नांव ते नावेलीतले लोक आसात. स्पीकर सर थिवी गावात जे लोक रावता ते थिवीतले लोक आसात. असे कितलेशे आमी ज्या पळयता आसात ह्या त्या गावातले लोक रावपी आसात. म्हणून माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर हांच्यानी कितलोय जरी विरोध केला आसात ह्या विधेयकाचेर चॅलेंज करपा खातीर तांच्यांनी मुद्दामून येवचें अशा पद्दतीन. स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर जेन्ना आमी लोकां मदीं वयतले तेन्ना कळटलें स्पीकर सर हांकां हो जो एक्ट हो पास करप गरजेचो आसा. म्हणून स्पीकर सर माझी तुमकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या हावजाच्या वतीन तुमकां रिक्वेस्ट आसा की हे बील पास करचे स्पीकर सर. आमी हे बील पास करपाच्या समर्थनांत आसा स्पीकर सर. आमकां खात्री आसा स्पीकर सर समेस्त गोंयकार पळयतात आणि प्रत्येकाच्या मतदारसंघात कितले गोंयकार आसा ते कळटले आणि प्रत्येकाच्या मतदारसंघात कितले कोमिजातीच्या जागेची लोक आहा पळय ते कळटले. स्पीकर सर जेन्ना स्पीकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की हे बील जे आसा पयली ते तुमी पास करचे स्पीकर सर. आता विधेयकाच्या कलमार 2ची आमदार श्री निलेश काब्रा आणि कार्लोस पेरेरा आणि माननीय दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. दुरुस्ती मानून घेतल्योच.
आता आम्ही विधेयक क्रमवार विचारात घेऊया. प्रश्न असा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम दुरुस्ती प्रमाणे असल्याचे विधेयकाचे भाग जावचो काय तिथे ज्याचा मान्य साताने आहे म्हणजे ज्याचा मान्य साताने आहे म्हणजे ज्याचा मान्य नाताने नाव म्हणजे ज्याचा मान्य साताने आहे म्हणजे म्हणजे हयमंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले हयमंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमत्याचा विधेयकाचा भाग झाल्यास महसूल मंत्री विधेयक मानवी विभागाचा काळा म्हणजे येस. Sir, I request to move that bill number 39 of 2025. त्याचे अमेंडमेंट बारवलेले कालदुसाचे निलेशाचे अमेंडमेंट पास झाले. प्रश्न असा विधेयक मंजूर करून घेऊचे काय ज्याका मान्य असा आणि हय म्हणजे ज्याका मान्य ना म्हणजे हय मंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले हय मंत्र्यांचे म्हणणे मान्य झाले. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट बिल 2025 मंजूर झाले. नेक्स्ट विथ अमेंडमेंट निलेशाचे अमेंडमेंट Next. विथ निलेश अमेंडमेंट Yes. The Goa Regulation Unauthorized Construction Amendment Bill 2025. नवीन बिल घेतला जाता. आता मंचरात माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 40 of 2025, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025, to be taken into consideration. प्रश्न असा आता विधेयक विचारून घेऊचे ज्याका मान्य साताने हय म्हणजे ज्याका मान्य Amendment. Because sir, Yes. I propose the following amendments of clause 2. In line 12 of expression such land substitute expression of such land. एक मिनिट आता विधेयक कलमार सभाना सादर करता विधेयकात दुरुस्ती असतात. विधेयकाचे कलम 2 हातून एक दुरुस्ती असतात आणि श्री निलेश काबरा आणि ती दुरुस्ती सभागृहात मांडची. Because sir, amendment to clause 2 in line 12 of expression such land substitute express such land and after line 12 the following clause shall be added, namely any unauthorized construction of a dwelling house carried out on a land granted by the government under 20-point program scheme in respect of which competent authority has granted class 1 occupancy. श्री निलेश काबरा आणि माननीय And दुरुस्ती sir, सभागृहात on page 3 in line 6 for the figures 500 substitute the figures 600 and in line 9 for the figures 600 substitute the figures 1000. येस. आता विधेयकाच्या कलम 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता. एक्सप्लेन केलं बिल I'll pass the bill. बिल एक्सप्लेन केलं Explain. Explain करपा. फॉर एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता प्लीज एक्सप्लेन करता करत. स्पीकर सर आता त्यांना सांगा ते बिल पास झाले दुसरे बिल असा दुसरे बिल ऐकून घ्या. Speaker sir, objective and scope. The bill seeks to amend section 3 of the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 so as to widen the scope of the said act in the matter of regularization of unauthorized construction. A fresh window of 2 years to file application for person who could not apply earlier or whose applications were rejected on certain grounds is sought to be given. The built-up area limits are also been revised to permit regularization up to 600 square meters in village panchayat area and up to 1000 square meters in areas under municipal council or corporation, subject to permissible FAR norms. The bill seeks to amend section 3(1). The amendment replaces the existing clause A and C of subsection 1 of section 3 with new clauses, removing the requirement of an applicant to obtain consent from other co-owners in jointly held property or written consent from family members in undivided family property in case where the applicant has constructed the dwelling house in undivided property jointly held by a unit of a family or families which is a member. 2. Scope of Act increased to regularize houses constructed on Kumrad land.
A new clause F is proposed to allow regularization of unauthorized dwelling houses built by the applicant on Comunidad land, provided occupation has already been regularized by the competent authority under the relevant provisions of the Code of Comunidad. Scope of Act increased to regularize houses constructed on government land. The new clause G is proposed to allow regularization of unauthorized dwelling house built by the applicant on government land or land granted by the government if the occupation has already been regularized by the competent authority under the Goa Land Revenue Code 1968. Grant of conversion sanad. The amendment to subsection 3 of section 3 allows the authorized officer to grant a conversion sanad under section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968 and issue a regularization order for dwelling house. Opportunity of fresh window to file application. The new proviso is proposed to sanction 3 to give a fresh opportunity to applicants who do not apply earlier and applicants whose applications were rejected earlier by authorized officer. Both these categories will now get a new 2 years time limit to apply for the date the Amendment Act comes into force. Is to cover bigger built-up areas. The existing subsection 4 is proposed to be deleted and replaced with a new one to increase the limit of regularizable built-up area. Under the new provision, built-up area can be regularized up to 600 square meters in rural area and 1000 square meters in the urban area, regardless of the use residential, commercial, subject to permissible FAR. Opportunity for regularization of dwelling house in Siagat area. Clause A of subsection 5 is proposed to be added by substituting existing clause to permit regularization of dwelling house covered under the coastal regularization zone which has been constructed prior to 19 February 1991. Opportunity to regularize dwelling house. But it's not
Honorable Speaker, जागा नाही तुम्ही तुम्ही एक बिल झालं ते बरेच आहे पण दुसऱ्या बिलाचे आता उरील त्या बिलाचे डिस्कशन करा नाही उरल्या बिलाचे डिस्कशन करा तुम्ही तुमच्या उरलेल्या सगळ्या बिलाचे डिस्कशन तुम्ही करा येस Sir, I request to move that bill number 40 of 2025, Yes, the Goa yes, regularization of unauthorized construction. आता विधेयकाच्या कलम 2 दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका दुरुस्त अमेंडमेंट जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें पास केलं किती केलं दुरुस्त आता किती आता हे दुरुस्ती मंजूर झाली आता आम्ही विधेयक कलमार विचारून घेऊया प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात महसूल मंत्र्याक विधेयक मंजूर करपा खातीर थाराव मांडचो Sir, I request to move that bill number 40 of 2025, the Goa regularization of unauthorized construction amendment bill 2025 as amended be passed. येस प्रश्न असाचा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जालें Yes, next, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025. अध्यक्ष मंत्री आहेत आणि माननीय महसूल मंत्र्यान विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारात घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आता विधेयक कलमास सभागृहात सादर करता विधेयकात दुरुस्ती आसात येस कलम एक मिनिट कलम 2 हातून एक दुरुस्ती आसात आमदार श्री साळकर यांनी दुरुस्ती सभागृहात मांडची Here, sir, amendment to clause 2, page 3 in the lines 23 and 24 for the words or sister-in-law, substitute the expression sister-in-law, nephew, niece, son-in-law or daughter-in-law. जी श्री कृष्णा साळकर हांणी मांडिल्ली दुरुस्ती सभागृहाच्या मुखार आसात माननीय मंत्री Explain करूं? येस आता विधेयकाच्या कलम 2 ची दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें दुरुस्ती मंजूर जाली आसा आता आमी विधेयक कलमात विचारान घेवया प्रश्न असो आसा कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 दुरुस्ती प्रमाणे कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग आसा महसूल मंत्री आता विधेयकाची दुरुस्ती मंजूर खातीर थाराव मांडचो Sir, I request to move that bill number 38 of 2025, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2025 as amended be passed. प्रश्न असा विधेयक दुरुस्ती सहित मंजूर करचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती प्रमाणे मंजूर जाला द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025
मावेन गुजरात आणि पंचायत मंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आता विधेयक क्रमांक सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती आसप कलम 6 पण हातूंत दुरुस्ती आसात. श्री विरेश बुरकर श्री विरेश बुरकर हांणी दुरुस्ती सभागृहांत मांडची. श्री विरेश बुरकर विधेयक आता विधेयकाक कलम 6 दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. नामंजूर जेका नामंजूर जालें. आता आमी विधेयक क्रमांक विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते कलम 3 कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा. आता मात पंचायत मंत्री विधेयक मंजूर करची थळा मांडचो. Sir, येस. no amendment, no amendment. No amendment. No amendment. Amendment now. Speaker sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मंजूर करचे का कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तो गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 मंजूर जाला. गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विश्वित राणे आणि नगर विकास पंचायत विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव Bill number 42/2025, Goa Municipality Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, I request हय to move म्हणटाचें bill number म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असा आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका Sir, I request to move the bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be passed. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचो मत्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. नगर विकास मंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025 to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. तो गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला. The City of Panji Corporation Amendment Bill 2025. Sir, Yes. second. Sir, I request to move bill number 43 of 2025 of City Panjim Corporation to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमत्याचो विधेयकाचो भाग जावचो कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतिमत्याचो भाग जाल्यात. नगर विकास मंत्र्यान आता विधेयक. Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द सिटी ऑफ पंजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां. श्री रोहन खंवटे माननीय मंत्री निवड समितीचे अध्यक्ष आणि द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 बिल नंबर 8 2025
विशयाची निवड समितीचो अहवाल सादर करचो. Speaker sir, I present a select committee report on the Goa Outdoor Advertisement Regulations and Control Bill 2025, Bill number 8 of 2025. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्लें. सभागृह 8 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.